मोरयेमायेच्या भक्तिकानो तुमकां सर्वांक कापुचीन फ्रात भावांतावन मोगाचो प्रणाम. बाळक मोरयेच्या जल्माक आमी तयाराय करन आसा. व्हड मट्टण न्हय तरी आत्मीक ग्रेस्तकायेन मोरयेचो जल्म आचरण करूंक आमी राखून आसा. भाग्यवंत ओंकार मोरी आम्हा सर्वांची ती आवय. आमचे संगी ती आसा, आमचे संगी ती समकता. विविध संदर्भांनी विविध जाग्यांनी ती साबारांक दिश्टीक पडोवन तिचो संदेश मनशाकुळाक दिवनूच आयल्या. त्या त्या गांवच्या नांवांनी ती प्रख्यात जाल्या. तकल्याक वेलांगणींत वेलांगणी माय, फातिमांत फातिमा माय, लुर्दांत लुर्द माय. तशेंच आमच्याच राज्याच्या एका कोणशार म्हणलें बरें ती एका दर्शनांत दिश्टीक पडोवन लगभग 200 वर्सां उतरल्यांत. थोड्यांक ह्या जाग्याची वळख आसा, थोड्यांक हो जागो परिचीत म्हणयेत, पूण जायत्यांक हो जागो आनिकी अपरिचीत. ह्या जाग्याची वळख ना, हांगासर साबारांनी भेट दिल्ली ना. आनी हो जागो जावन आसा हरिहरा आनी ती माय जावन आसा हरिहरा माते सत्यम्मा. आज तुमकां सर्वांक ह्या हरिहराच्या पूर्ण शेताक फ्रात मेलविना संगी आपूण व्हरूंक आनी ह्या सत्यम्मा वा हरिहराच्या भलायके माये विशीं थोडी झळक तुमचे मुखार दवरूंक आमी आशेता. आतां फ्रात मेलवीन हरिहरा हो जागो खंयसर आसा ह्या जाग्याचें विवरण आनी ह्या जाग्याची परिचय तुमकां करून दितलो. हरिहरा गांव दक्षिणाचो काशी म्हणून प्रख्यात. हरिहरा कर्नाटका राज्याच्या दावणगेरे जिल्ल्यांत आसा आनी दावणगेरे तावन हरिहराक 12 किलोमिटर. हरिहरा शिवमोग्गा दियेसीसींत आसचें एक पोरनू शेत. एक पवित्र जागो तुंगाभद्रा न्हंय थंय वळटा. मंगळूर तावन खासगी वाहनांत आमी सीदा गेल्यार 5.5 वरांची वाट. उडपी तावन आमी गेल्यार 4.5 वरांची वाट. हरिहर गांव एक ऐतिहासीक गांव. साबार रायांनी राजवटकी चलयल्लो गांव. चालुक्या, पांड्या, कदंबा, नायका अशें ह्या गांवांत असल्या रायांनी थंय राजवटकी चलयल्या. 18व्या शतमानांत हो गांव हैदर अली आनी टिपून आक्रमण केलो. 19व्या शतमानांत 19th century हरिहर गांव ब्रिटिशाच्या हातांत आयलो. ब्रिटिशाच्या हातांत हरिहर आसतना ब्रिटिशांनी ते एक रेल्वे स्टेशन, रेल्वे निल्दाण बांदलें. हाचे वरवीं हरिहर गांव भोंवतणीच्या गांवांक तशेंच पयशिल्ल्या गांवांकी एक संपर्क बांदचो गांव जालो. आतां आमी हरिहरा माता विशांत आनी हरिहराच्या पूर्ण शेता विशांत उलोवन आसां आनी हाची काणी एका दुबळ्या ब्राह्मणा वरवीं आरंभ जाता. पळय, हरिहर एक ल्हान गांव आनी ह्या गांवांत जिवन आसलें एक कुटुंब. ब्राह्मणाचें कुटुंब, दुबळें घराणें तें. ताच्या पतीन आनी 2 भुरग्यां सांगाता तो जिवन आसलो. त्या कुटुंबांत एका कुशीन खटीन दुबळी काय तर आनी एका कुशीन ताच्या पतीन आनी भुरग्यांक सुखानांतली
खेवादीची पिडा, क्षयरोगा, ट्युबरकलोसीस, TB म्हणटा हांव. TB वय. आनी हें कुटुंब इतले कश्टांनी जियेतालें तरी हो ब्राह्मण सगळें मोगान आनी सोंसणीकायेन सोंसून व्हरतालो. त्या एका सकाळी वेगीं उठोन ताची पुजा विधी सगळी काबार करून लागसारच भोव प्रशांतयेन आनी सोबायेन व्हाळोवन वेच्या तुंगाभद्रा न्हंयत तो न्हावंक गेल्ल्या वेळार अचानक परमशेन म्हणले बरी पांय निसरोन तो उदकाक पडलो आनी व्हाळच्या उदकान तो व्हाळोवंक वचोंक लागलो. त्या न्हंयत थंय हांगा थोड्यो गुंडयो आसलो, तो नेणा आसलो. अशे एका गुंडयेंत तो शिरकोन जिविता आनी मरणा मदें झुजोंक लागल्या वेळार देवाक ताणें हाक बोब मारली. आपल्या बायलेक आनी भुरग्यांक अनाथ करून वेता म्हणलें बें ताच्या काळजांत रिगलें आनी बाचाव करूंक तो बोबाटूंक लागलो. पूण ताची बोबाट कोणायकी आयकली ना. आनी मुखार कितें म्हणून चिंतून आपणाचो जीव सांडचो निर्धार ताणें करतना मेळिल्ल्या खंयच्याय एका वस्तूक आरावन दर्या म्हणून ताका भोगलें. आनी तो वळ कसपणे कसो लेगीत एक वस्त येवन ताच्या कुडीक आपटल्लो अणभव जालो. ताणें ती वस्त घट्ट आरावन पटलून धरली आनी ताणें दोळे उक्ते करून पळोवचे भितर त्या एका व्हाळच्या राबासान म्हणले भाशेन एका रितीचे विद्युत वा वीज सकत ताच्या कुडींत पाशार जाल्ले बरी जावन तो न्हंयच्या तडीर येवन पडलो. आपूण खंय आसा म्हूण तो पळयतना बाचाव जाल्लो संतोश एका कुशीन तर आपणें आरावन दवरिल्ली वस्त खंयची गी म्हूण तो येणे तेणें सोदूंक लागलो. पूण ताका कांय पळोवंक मेळ्ळें ना. पूण ताच्या हातांत आशिल्ली एक ल्हान मुर्ती, एक इमाज म्हणयेत. ही मुर्ती इमाज कोणाची गाय म्हूण ताका कळीत जालें ना. तरी आपणाक ह्या मुर्ती वरवीं आपूण बाचाव जाल्लो म्हणलो तो एक अणभव ताका आसुल्लो. देवाक अर्गां दिवन ती मुर्ती थंयच उडोवच्या बदलाक तो ताच्या सांगाताक घेवन आपल्या घरा तो गेलो आनी थंयसर घरा वचून ताच्या भायल्या भुरग्यां लागीं त्या दिसा घडली सगळी गजाल तांकां विवरसूंक लागलो. एका इमाजीन त्या ब्राह्मणाक रक्षण दिलें आनी हाचो जीव वांचलो म्हणून ब्राह्मण पातयेलो. ती इमाज ताणें घरा हाडली. घडलें सकड तें घडीत बायलेक आनी भुरग्यांक सांगलें. उपरांत ताणें ती इमाज कितें केली? पळय, त्या एका इमाजी वरवीं आपूण बाचाव जालो म्हणून ताच्या भायले भुरग्यांक ताणें कितलें सांगल्यारी कशें सांगल्यारी ती फातयेली नात. आनी ती एक वस्तू, ती मुर्ती भुरग्यांनी चिंतलें ही खेळाची एक बावली, डॉल म्हणटा हांव. अशें चिंतून ताका एक दोरी बांदून ती सगळो दीस खेळोंक लागली. पूण त्या दिसा राती विशेश एका रितीचें वायट ताच्या कुटुंबांत घडलें. ताच्या दोगांय भुरगीं तांच्या कुडीर आंगार सूज येवन ती फुगोवंक लागली. तितलेंच न्ही, ह्या ब्राह्मणाच्या एका दोळ्याची दिश्ट उणी उणी जावन तो दोळोसो ताच्या दोळ्याची दिश्ट कंप्लीट संपूर्ण नपयस जाली. आपणाची गत कितें, हें कसलें कर्ग म्हणून ब्राह्मण चिंतूंक पडलो. आनी देवान असलें कर्गा वयर कर्ग कित्याक धाडलें म्हणून तो देवाक दुरसोंक लागलो. खंय वचूं, कितें करूं ते राती ब्राह्मणाक कितें करचें म्हणून समजलें ना. देवा कडेन तो रडलो, बोबाटलो आनी थंयच चिंतून ताका थंयच न्हीद पडली. आनी त्या न्हिदेंत मोरी सर्गाची राणी एका दर्शनान ताका पळोवंक मेळ्ळी. आनी ती म्हणाली, कालच्या दिसा त्या उदकांत, व्हाळच्या उदकांत तुजो जीव राखली हांवूच ती. पूण तुज्या भुरग्यांनी म्हज्या इमाजेक खेळकुलां केली आनी म्हाका मान गौरव दिलो ना. आनी त्या खातीर तुमकां ही शिक्षा.
हे अणभर तुमचेर आयला. जर तर म्हज्या इमाजेक तुमी मान करशात, गौरव दिशात, तर तुमी तुजी भुरगीं बाळां सगळां बरी जातलीं. तितलेंच न्ही, हरिहरांत म्हाका एक बरो जागो तयार करशी, तर सगळे हरिहर गांवस हांव आशिर्वाद करतलीं. अशें म्हणून मोरयेन त्या दर्शनांत त्या ब्राह्मणाक सांगलें. ब्राह्मणाक सकाळीं उठताना राती स्वप्नांत देखिल्लें दर्शन असो उगडास येता आनी तो मस्तू सुरता. आपणान सूख केल्या, म्हज्या भुरग्यांनी सूख केल्या हें चिंतून तो मातेचें बोगसाणें मागता पश्चाताप पावून, आनी उपरांत त्या मोरये मायेचें बेसांव तो मागता. तो वळ ते घडये ताका दिश्ट नातल्ली, दिश्ट गेल्ली दोळ्यांची दिश्ट फाटी येता. तो पळोवंक सकता आनी दोगां भुरग्यांची ती आंगार सूज आयिल्ली, दाडकां उदेल्लीं त्या खिणानच नपयस जातात. हें एक नवाल, हें एक अजाप. हें नवाल बोगल्लो ब्राह्मण, ताची पतीण आनी दोगांय भुरगीं त्या मोरयेक नमन करतात, उमोकाण घेतात आनी मागतात. म्हज्या जिवितांत एक नवाल घडलें, म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत एक अजाप घडलें. हांव बरो जालो, भुरगीं बरीं जालीं ह्या एका बोगणान बरोवन उपकारी मनान उपकारी काळजान हो ब्राह्मण ती इमाज मोरयेची ताच्याच घरा दवरूंक अपेक्षिता निर्धार करता आनी ताच्या घरच्या आंगणांत एका रुखाच्या बिळांत, कन्नडांत आमी मरादा पोटारे म्हणटा, थंय व्हरून ती इमाज दवरता. ही इमाज थंय दवरल्या उपरांत शेजारा येता, सगळ्यांनी भोंवतणी आसलेल्या लोकांक ताच्या जिवितांत जाल्लें तें घडीत तो विवरून सांगता. तो बुडुल्लो, तो मोरोंक जाल्लो, त्या इमाजीन राखलें हें सकड घडीत सांगता आसतना लोक विस्मीत जाता आनी लोक ती इमाज पळोवंक येता, सुरू करता. अशें ही खबर घडयेन सगळ्यांनी विसरता, सगळ्यांनी विस्तारता. लोक हरिहरींनी आतां येता आसतना ती एका रितीची भक्त उदेता आनी त्या इमाजेक लोक कळीत नासतना तिका सत्यम्मा म्हणून आपोवंक सुरू करता. सत्यम्मा म्हळ्यार सताची माई, सत दाखोवची माई. सत्यम्मा ही एक आजापाची इमाज सगळ्यांनी हाच्या विशयान खबर जाता. चित्रदुर्गांत तो व्हड क्रिस्तांव लोक आसलो, त्या लोकांक ही खबर मेळटा आसतना सत्यम्मा ही इमाज पळोवंक चित्रदुर्गाचो क्रिस्तांव लोक थंय येता. आनी चित्रदुर्गांत एक सैनीक आसलो क्रिस्तांवचो, आनी हो सैनीक सत्यम्मा इमाज भोव सूक्ष्मयेन लक्षिल्ल्यान पळयतना ताका ही इमाज खंयची इमाज न्हय, ही इमाज मोरी मायेची इमाज म्हणून तो पाती येता. देखून ही आजापांची इमाज हांवें म्हज्या सांगता चित्रदुर्गाक व्हरूंक जाय म्हणली एक चिंता ताका येता. कोणायकी सांगनासतना राती काळोख जाल्ल्या वेळार एका वस्तुरांत गुटलावन ती इमाज सोर्न हो चित्रदुर्गा पाटी गोड्यार येता. वाटेर ताका मस्त पुरासण जाता. एक 12 किलोमिटर गेल्या उपरांत आनगोड म्हणल्या त्या एका ल्हान हळ्ळेंत इल्ले विशेव घेवचो निर्धार घेता. ताणें हाडिल्लें तें जेवण तो जेवता आनी विशेव घेता आसतना ताणें वस्तुरान गुट लावन हाडिल्ली ती आजापाची इमाज ताच्या लागींच ताच्या हातांतच दवरून तो न्हिदता. जाग जाताना तें वस्तूर आसा, तें लुगाट आसा, पूण ताचे भितर ती रेवडायिल्ली इमाज ना. ताका एक शॉक जाता, धोको जाता, भी येता, विस्मीत पावता. लुगाट आसा, वस्तूर आसा, पूण इमाज मायाक जाली. सोदता सगळ्यांनी भोंवतणी जाता तितलें
तो सोदूंक सुरू करता. सोदतना ताका कांय मेळ्ळें ना. सोदून हो सैनीक थकता आनी थंयच ताका परतून न्हीद पडटा. न्हिदून आसल्या वेळार सपनांत ताका मोरी माय दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा, हांवें वस्ती करचो जागो हरियारा देखून हांवें हरियारच रावूंक जाय. थंय म्हाका तुवें मान दिवंक जाय आनी हांव तुका बेसांव दितली म्हणटा. सैनीक ते वळ ताची सूख वळखून मोरी माये लागीं बोगसणें मागता. त्या क्रिस्तांव सैनिकान ती इमाज काणयोन चित्रदुर्गा वेसोतो. आतां 12 किलोमिटर चलतस तो न्हिदोन आसल्या वेळार ती इमाज नपयस जाली. पूण ती इमाज खंय पावली? हें एक अजाप ओरियन केल्लें आनी एक नावाल. त्या सैनिकाच्या ताच्या अनुभवा प्रमाणे त्या दीस ताचे लागीं कोणूच येवंक ना आनी ती इमाज कोणूय व्हरूंक ना म्हणून तें गॅरंटी ताका आसलें. आनी ही इमाज परत त्याच जाग्यार ताणें त्या रुखाच्या त्या बिळांतावन काडून व्हेल्ली. हरियारा ब्राह्मणाच्या घरांत. वय ब्राह्मणाच्या घरांतावन ती व्हेल्ली. ती आपापीच परत थंय वचून रावता. पूण ही इमाज कोणें थंय व्हेली, कशी थंय व्हेली तें आजुनूय कोणायकी कळीत ना. अजाप नावाल म्हळ्यार हें आमकां विवरण दिवंक जायना. हें घडलां सत. सत्यम्मा सताची आवय भाग्यवंत आमकां मोरी हिचे विशीं पयसल्या त्या चित्रदुर्गाच्या लोकांक ही खबर पावली. क्रिस्तांवच्या लोकांक ती खबर मेळ्ळी. ती इमाज व्हरूंक तांणी प्रयत्न केलें पूण साध्य जालें ना. पूण ही खबर एका ब्रिटीश कलेक्टराक, तो चित्रदुर्गांत वस्ती करनासलो, ताका ही खबर मेळ्ळी. कशी पुणी करून ही इमाज चित्रदुर्गाक हाडटलो म्हणून ताच्या लोकांक भास दिवन आपुणूच कुद्द जावन तो ह्या हरिहरा जाग्याक येवन पावता. आनी थंयसर आयिल्ल्या वेळार ती इमाज पळोवन तो म्हणटा, ही सत्यमा मात्र न्ही, ही हांगासर हिणें आसचें साध्यच ना. कित्याक ही क्रिस्तांवांनी भावार्थान मागणें करची देवाच्या पुताची आवय भाग्यवंत आंवकार मोरी. आनी त्या खातीर तिका तुवें त्या क्रिस्तांव लोकांक दिवंक जाय. ब्राह्मण त्या इमाजी विशीं आनी त्या इमाजितावन ताच्या जिवितांत आनी ताच्या भुरग्यांच्या जिवितांत जाल्ल्या बरेपणा विशीं, कशें आपूण त्या उदकांतावन बाचाव जालो, कशीं ताचीं भुरगीं पिडेतावन बरीं जालीं, सकड त्या ब्रिटीश कलेक्टराक विवरून सांगता. तशेंच मुंदरून तो म्हणटा, म्हजें घर, म्हजें आंगण, सगळो जागो क्रिस्तांवांक तशें हेर भाव भयण्यांक येवन मागणें करच्याक हांव दिवंक तयार आसां. पूण ही इमाज मात्र हांगातावन व्हरिनाय म्हणून तो परतता. आनी ह्या ताची विनंती मानवी ब्रिटीश कलेक्टर मानून घेता, स्विकार करता आनी इमाज थंयसरच दवरच्याक तो परवानगी दिता. थोड्या काळा उपरांत हो ब्राह्मण मरण पावता आनी ताचो फोंड आजून आमकां त्याच ताच्या घरा लागसर आमकां पळोवंक मेळटा. आनी थंयसरच आतां कितें आमी ओल्ड चर्च म्हणटा, ती एक ल्हान खोपेली ह्या सत्यमा वा ह्या भाग्यवंत आंवकार मोरयेक, आरोग्य मातेक बांदल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. सत्यम्मा ही माई हरिहराच्या लोकांक आनी भोंवतणीच्या लोकांक क्रमेण आरोग्य माता जाता. भलायकेची माय ती जाता. साबारांक बरेंपण मेळटा. साबारांच्या जिवितांत थोडी असर ह्याय घडटात. मोरी मायेच्या जल्मा दिसा म्हणजे सप्टेंबराच्या 8 तारखेर थंयच्या लोकांनी सांगाता मेळोन व्हड संभ्रमान त्या मोरी मायेचें फेस्त आचरण करूंक सुरू करतात. आनी ह्या फेस्ता दिसा ती आजापाची इमाज पुरुशां व्हरची एक रिवाज सुरू जाता. व्हडलें तेर म्हणटा आमी कन्नडांत. चरेल वा तेर म्हणटा कोंकणींत. चरल हातून एक बोड संभ्रमान भक्तीन काडचो एक व्हड पुरुशांव मोरयेक त्या सत्यमाक मान दिवन
पयलें रुखाचें तेरू करून हो लोक ती इमाज व्हरतले. क्रमेण ही आजापांची इमाज ही मूळ म्हळ्यार ओरिजिनल इमाज ही आमी मुखार अशेंत उपयोग केल्यार पाड जायत कोण ना म्हळ्यार एका उद्देशान आनी एक तसलीच ती एक इमाज करून हो लोक पुरशां वार हरिया कोर्सा सप्टेंबर 8 तारखेक व्हरतलो आनी त्या मुरिमयेक मान दितलो. थोडीं वर्सां पाशार जाताना दावणगेरेचो क्रिस्तांव लोक मुखार येता. दावणगेरेचो क्रिस्तांव लोक ह्या मयेक एक ऑर्डिनरी सादारण चेरल नजो आनीक एक बरो आमी मान दिवंक जाय देखून सगळें तेरू शिंवत्याचें करून हळदवी शिंवती ती गुंतून सगळें तें तेरू शिंवत्यांनीच गुंतून त्या मुरिमयेक पुरशां वार व्हरची रिवाज सुरू जाली. आनी आजुनूय सप्टेंबरच्या 8 तारखेक त्या इमाजीचो पुरशांव काडटाना त्या मुरिमयेक मान दिताना शिंवत्यांनी श्रृंगार केल्लेंच तेरू उपयोग करून आसात ह्या वापरून आसात. पळयतना ते भांगरान परसळचे बरें दिसता. सत्यम्मा मायेचें फेस्त भलायकेचें मायेचें फेस्त सप्टेंबराच्या 8 तारखेक आनी हरिहराचो लोक अम्मा हब्बा म्हणून आपयतले. हाका आनी एक अर्थ दिवन देವರು ಮಾಡುವುದು म्हणलो एक अर्थ दिवन देवानच हें सकड करचें म्हूण पातयेवन हें फेस्त आचारसितात. हरिहरांत क्राइस्ता करेगारा म्हणलें एक जनांग आसा. करे म्हळ्यार करेगारा म्हळ्यार कांबळेची कांबळ करतना कांबळेक देग वळची वय ताका करे म्हणटात. म्हळ्यार कांबळ करची जावंक बरो हो लोक सप्टेंबरच्या 8 तारखेक तुंगभद्रा न्हंयत सकाळीं सूर्यो उदेवच्या पयल्याच वचून न्हांवन पोरन्या कोपेलाक येतालो. म्हळ्यार ब्राह्मणाचें घरांतय तो येदोळस एक ल्हान कोपेल आसलें तें येवन त्या कोपेलांत मागोवन थंय तावन कुरीस काणी येवन आनी तेर्स म्हणून ताणें नव्या इगर्जेक येवचें. नव्या इगर्जेंत थंय आंगणांत भायर आंगणांत मोरयेचे त्या सत्यमाची इमाज धरून ती बरी श्रृंगारोवन अलंकार करून ताणें सांगता थंय मागचें. सांगताच त्या क्राइस्तगराचो करेगाराचो एक ग्रूप एका कुशीन मासाचें जेवण तयार करता. आनी मासाचें जेवण तयार केल्या उपरांत थंय आयिल्लो लोक हो जनांग लायनीर बसून सालीन बसून धरणीर बसून जेवची एक रिवाज आसा. आनी हें मासाचें जेवण जेवतना कसलेंय एक ल्हान उश्टें कालय तें सेकेल पडोवंक ना. तें सेकेल पडल्यारय ती विंचोन कायजे ती तांची एक रिवाज आनी आंगवण. आनी जर तर त्या दीस रांदल्लें तें जेवण मासाचें जेवण उरता तर तें गुंडी काडून ताका तें मातयेंत दांपून उपरांत फुलां दवरून दुपोवची एक रिवाज अजुनूय आसा. आनी गुंडी काडटना एक रिवाज थंय खोरें जावं दी पिक्कास जावं दी कांय उपयोग करूंक ना. बगार लोंगडाची एक बोशी त्या लोंगडाच्या बोशेनंत तांणी कोंडीचे आनी कोणतना त्या फोंडा वयरगी येताचे वयर रावोंक ना. तांणी देगेनच रावन तो फोंड काडीचे. ती एक रिवाज ती कित्याक तशें म्हणून म्हाका कळीत ना. हांगासर हांव एक विशय विसरलो. तें मासाचें जेवण तें मांसदा भोजना म्हणटात तांकां तें भर्जरी उठा तांकां थंय तें एक तांकां प्रसाद म्हणल्या बरें तें एक प्रसाद तें मस्त एक भक्तीपणान तांणी सेवचें. भूक लागता म्हणून न्हय पूण हें जेवण जेवल्यार म्हज्या कुडीक म्हज्या मतीक भलायकी एक लाभतली म्हणली एक पातयणी तांची. आनी भक्तीपणाची ही रिवाज म्हणल्यार बरी भारतीय संस्कृतीची थोडी आचरणां हो लोक करता. दाखल्याक तेंगिनकाय अर्पणे म्हळ्यार नाल्ल फुलां आनी फळां अर्पोवची. वो नाल्लाचो वो माड कल्पावृक्ष म्हणटात. कशें देवा तूं ह्या कल्पावृक्षाक राखताय गी तशेंच आमकांय राख म्हणलें तांचें तें मागणें. आनी एक केशा मंडणा केस कातारचें ती एक आंगवण. आनी एक उरुळू सेवे म्हणटा हांव. उरुळू सेवे म्हळ्यार
लोळोवन वेचे आनी मोणाकाल उरी दिंबेर वेचे. मागीर आनी एक रिवाज आसा ती कापड न्हेसोवचें. थोडी आंगवण करतात आनी ह्या फेस्ता संदर्भी थंयसर कापडां हाडून मोरयेक अर्पितात आनी ती कापडां मोरयेक न्हेसयतात. अशें ही आचरणां आजून हो लोक हांगासर पाळून सायला आनी पाळून आसा. सत्यम्माचें, आरोग्य मातेचें, भलायकेच्या मायेचें, हरिहरा मातेचें भक्तीपण बळ जाताना ब्राह्मणाच्या घरच्या आंगणांतच धाकटें कोपेल बांदलें. त्या कोपेलांत आजापाची इमाज दवरली. तोबळू मोरी मायेच्या भक्तीपणांत ब्रिटीश सैनीक येवन भाग घेतले. 1960 इसवेंत हरिहरांत दावणगेरेच्या रस्त्यार नवी इगर्ज बांदली. 1990 आनी 2000 व्हड इगर्ज बांदली. अदीक मनादीक इग्नेशियस पिंटो तोवळो शिवमोग्गा दियेझीचो गवळी बापू जावन आसलो. 2012 अदीक मनादीक जेराल्ड आयझक शिवमोग्गाच्या गवळी बापान हरिहर मातेचो हो पवित्र जागो पूर्ण शेत जावन अधिकृत जावन घोशण केलो. सप्टेंबर 18, 2019 पापा फ्रांसिसान हरिहराच्या भलायकेच्या मातेच्या पूर्ण शेताक मायनर बझिलिकाची मान्यता दिली. येदोळ पर्यंत भारतांत 25 मायनर बझिलिका आसात. मायनर बझिलिका म्हळ्यार धाकटुली बझिलिका. कर्नाटकांत हरिहरा तिसरी, बेंगलोरची शिवाजीनगरांत आसची सेंट मेरीज बझिलिका आनी आत्तुरांत सांत लॉरेन्साची मायनर बझिलिका. मोरयेच्या मोगाळ भक्तिकानो, कर्नाटकाच्या शिवमोग्गा दियेसींत आसच्या हरिहराच्या आरोग्य माते सत्यम्मा ह्या पवित्र जाग्या विशीं थोडी माहेत आमी तुमचे लागीं वांटून घेतली. आमच्याच राज्यांत हरिहरांत असल एक नावाडीक मागण्याचो जागो, मोरयेक भेटोवन दिल्लो जागो आसा म्हणून समजून खंडी जावनी आमकां वर्तो संतोश भोगता. साबार लोक ह्या पवित्र जाग्याक भेट दिवन आयला आनी मुखल्या दिसांनी जायतो लोक ह्या पवित्र तळाक भेट दितलो. मोरये माये थंय आपली भक्त उसारन तेची बेसांवां खंडी जावनी जोडून घेतलो म्हणलो बरवसो आमचो. बाळोक मोरयेचें जनन लागीं पावलें आसता तीच मोरी माय सत्यम्मा, सताची माय, भलायकेची माय आम्हा सर्वांक तिच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी. ह्या संवसारार आयिल्ली पिडा शिडा सळ पयस करून आम्हा समेस्तांक बऱ्या भलायकेची कृपा दिवं दी म्हणून तुमचे खातीर आमी कापुचीन फ्राद मागतां आनी तुमकां सर बरें मागतां. फ्राद मेलवीन आनी हांव आनी सक्कड कापुचीन फ्राद भाव तुमकां समेस्तांक बागी मोंतीचें फेस्त मागतां. हरिहरादा आरोग्य मातेये नमगागी प्राರ್ಥಿಸಿರಿ.